शेवटी आमकां खारो हें मातशें पडटा न्हू आमकां हेजें खारें हवो लागता न्हू त्या खातीर आमच्या ह्यो पयलो लागता. आतां हांव 40 वर्सां पळयता आमचे काजू हेवटेन 40 वर्सां आतां 12 वर्सां एक सोडून दी ती आतां 40 वर्सान धर आतां 52 म्हणल्यार 12 वर्सां सोडली जाल्यार पयली हेवटेन काजू लागता स्टार्टींग आनी ती एरिये मागीर ते फूड ती सायडी वयले कडेन मागीर लेट लागता व्हडले शिगम्याक. पेडणे तेवटेन पयलीं लागता आमच्या बराबर लागता ते पेडणे आनी आमच्यो ह्यो सारक्यो पेडणे वाळपय लागता. 70 मातशे थोडे कलमाचे आतां लागता आमचे हे कलमाचे न्हय ह्यो आमचे गांवठी सगल्यो गांवठी आमचे हे करून काडटात. कलमाचे एकदां लागता आनी मागीर एकदम लागता आनी हें जाता नाच जाता तश्यो ह्यो आमच्यो न्हू आमची आतां पावस पडटा परत लागता मागीर परत आतां आनी म्हयनो भर म्हूण मेळटले आमकां आतां खाली.